वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग म्हणटा खरें दनपार जाली, 11:30 जाली। टायम कसो वयता पळय कळत ना। सकाळी उठता म्हटल्यार हेवटेन तेवटेन मातशें अशें तशें कित्याक हात घालता मागीर रोकडीच दनपार। टायम कळत ना कसो वता म्हणून। तितून भितर गरमी गरमी म्हणटा म्हटल्यार आनी बेश्टो टायम वेस्ट जाता। घरा म्हटल्यार किचनान कितें काम कर, गरमी जाली की मातशी हॉलान येता फॅना वाऱ्याक। फॅन पळयात चालूच, कोणी आसूं ना आसूं हॉलान फॅन चालूच आसता। मातसो फॅना वाऱ्यार येवन रावले, परत किचनान गेले, अशें करून टायम असोच वता कळत ना। सकाळी उठून ब्रेकफास्ट, झाडप, पुसप ते सगळे कामां करता म्हटल्यार न्ही रोखडोच टायम जाता बेश्टोच। आनी कळत ना टायम खंय वता आनी कसो म्हणून। जस्ट आतां उदक न्हांवून भायर येयल्ले तेन्ना पयलीं 10 सव्वा 10 सुमार जाल्ली। अशेंच किचनान वचून शीत करता हुमण करता म्हळ्यार रोखडी ती 11:30 पावणे 12 जावपाक येयली, टायमूच कळना। तर जालें म्हाजें रांदून बीन जालें। इन्सेंट शीताक तांदूळ घेतले, एक 5 मिनटान शीत जातलें। सुंगटाचें हुमण केलां आनी पोवया नुस्तें फ्राय करपाक कितें तें। हो ना हेका कॉल करता पळयता हो कितें म्हणटा तो। येता आसतना हाडले जाल्यार बेगीन आयलो जाल्यार हेका घेवन यो म्हणटा। नाजाल्यार एक्चुली आसा नुस्तें तशें फ्रिजान। लेपो घेतलेले पळय त्या दिसा त्यो आसा तश्योच, पण त्यो आतां काडल्यो न्ही फ्राय करपाक जाल्यार ते सगळेच काडपाक जाय। उदकान फुगोवंक घातल्यो न्ही मागीर थोड्यो परत केल्यो। आतां नुस्तें फ्राय केलें उरलेलें काडून परत फ्रिजान दवरलें न्हू तेंचो टेस्ट वता, मागीर तें हुमण बी केलें न्ही बरें लागना। बेश्टे तशें मोव शो जातात आनी कितें जाता। सो ताका लागून काडटा न्ही जाल्यार सगळ्योच करतले जाल्यार काडपाच्यो, ते थोड्यो 4 काडून भाजपाक बी कोतायना। म्हाका आतां फ्राय केल्लें नुस्तें बी इतलें आवडत ना, सो ताका लागून तांकां आनी हात लावना हांवें। पळयता हो कितें म्हणटा तो। बेगीन येता म्हटलें न्ही जाल्यार हेका म्हणटा येता आसतना कितें हाड फ्राय करपाक जावं बेश्टेच कितें करपाक बी अशें म्हणून। हुमण तर केलात न्ही। तर पळोवया कशें कितें जाता तें। शीत करपाक दवरलां आनी हो गेलो सकाळी फुडें। म्हाका न्ही आतां एक इम्पॉर्टंट काम दवरून गेलां, दाखयता। काल जी हें हाडलेलें पळय न्हू तें कितें तरी तें काण्णां म्हणटा आमी ताका, तुमी कितें म्हणटा खबर ना। सो तें न्ही आतां खळांक घाल म्हणून सांगून गेला म्हाका। हांगात रावलें न्ही जाल्यार मातसो न्ही तोंडार उजवाड बरो पडटा। अशें तशें खंय गेलें न्ही तोंडार काळोख येता, मागीर व्हिडिओ क्वॉलिटी डावन वता। ताका लागून हांगात रावन म्हाका व्हिडिओ करचो पडटा। तर ती काण्णां आमी म्हणटात ताका, तुमी कितें म्हणटात तें कमेंट करून सांगात। सो तें हाडलेलें सांगून गेला म्हाका खळान घाल म्हणून। हांवें केन्ना अशी करून खळान बी घातली ना, सो म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना ती कशें कितें करता ती। आमी जस्ट न्ही पिकली की ना ती काळी जाली की ना सगळंच खातात। आतां ही हेका घालता खळांक, मा बी म्हणटाली हय घालता म्हणून, पण हांवें केन्ना अशी घालूं बी ना आनी घातलेली खावूं बी ना। तर ट्राय करता आतां भितर घेवन वता, धुता बीन आनी मागीर ते घालता। आनी तितून भितर न्ही मुट्टे आसा तुरमणां 3, ती मागीर हो येयलो की ना कट करता खावपाक। बरी ती एक्चुली हेल्थाक बीन। निरो बी पयलीं आमी पिताली, आतां खंय हांगासर कांयच मेळना। पयलीं सावड्ड्या गेल्यार तेन्ना च्याची आपयताली म्हाका, यो काजून निरो बीन आसा पिवया मस्त मजा करया, व्हिडिओ बी शूट करया म्हणून म्हाका सांगताली। पळोवया गेले जाल्यार मागीर तुमकां दाखयता। आतांच वचपाचें तें। तर हें पयलीं घेवन वता भितर, धुता बीन आनी खळांक घालून घेता। सो भायर न्ही त्या नेबरागेर काम चालू आसा, तो आवाज येता खटाखुटू करून। सो तेंचें कितें तरी घरांतलें काम चलता दिसता, तो आवाज येता। आनी हें पळयात मात सगळो मॅसी असो किचन। शीत जावपाक येयलें, शीताक मीठ घालता, पयलीं शीत वाळून घेता आनी मागीर न्ही ती काण्णां बी सगळीं धुवन घेता। सो रांदून जालां म्हाजें ऑलमोस्ट। उदक तापयलें ह्या सायडीच्यान, हुमण बी सगळें करून दवरलां। तें पिवपाचें उदक पयलीं शीत पळयता आनी मागीर हेजो वावर करता। ही पळयात 3 कितले मुट्टे आसा। मुट्टे म्हळ्यार तुरमणां म्हणटा आमी, मुट्टे म्हणटा। सो काल हें खावूं नाशिल्लें कित्याक ताज्जें आशिल्लें न्ही, झाडाचें काडून हाडलेलें। आतां मातशें मोव जालें जाल्यार तें खणखणें पडटा मागीर हांगसर दिकाचो। सो ही काण्णां पळय आतां धुवन बी घेता, पयलीं शीताचो वावर करून काडटा। तर ही पळयात काण्णां जी आसा पळय न्हू ती हांवें धुवन घेतल्या। आतां ती कशी घालप म्हाका अशें म्हटल्यार एक्सपिरियन्स ना, मातशें आयडिया आसा की हें न्हू आयदनान घालून मोटें मीठ घालता आनी थोडेंशें उदक घालता, एक जिती मिरसांग घालता। ही म्हाका आयडिया आसा, बट हांवें न्ही केन्ना घालूं ना, एक्सपिरियन्स ना म्हाका हेजो। तर जस्ट म्हाका कशें कळटा पळय न्हू तशेंच हांव घालून घेता। हो एक हांवें बेश्टो सादो डबो घेतला, सादो असो डबो। सो तितून न्ही हांव आतां हें घालता। तर हांव न्ही पयलीं ही आतां घालून घेता आयदनान, डब्यान हें घालून घेता।
म्हाका न्ही हेची कांय आयडिया ना, सो ताका लागून न्ही हांवें थोडीच घेतली. लक्षू म्हाका म्हणटाले आनी व्हर म्हणून, बेश्टी हाडून पिड्यार करून काय उपयोग ना न्ही, सो ताका लागून हांवें ही थोडीच घेतली. पळोवया म्हटलें, ते बी हो आपणाक आवडटा, बरी जाता ती अशें म्हणटा म्हणून घेतली, हाडलें हांवें. मोठें मीठ तर म्हाजे कडेन अवेलेबल ना, सो हेंच मीठ हांव घालता. पिंक सॉल्ट जे हांव रेगुलर यूज करता पळय न्हू, तेंच घालून घेता. सो ही एक ग्रीन चिली. हे न्ही हांव आतां हितून थोडेशें उदक घालून घेता. मातशें बुट्टा म्हटल्यार घालता, मागीर सगळी जी आसा पळय तितून बरी भिजता अशें म्हटल्यार. आनी हे न्ही आतां अशेंच पॅक करून आमी दवरुया. 2 दीस तरी लागतले आसतले हेका. मागीर करमपाक जायना, आमी अशें मीठ लागून मोव जाता पळय न्हू, ताका आमी करमतात म्हणटा, म्हळ्यार तोरा बी करमपाक घातले अशें म्हणटा. सो हें आतां अशेंच हांव काडून दवरता. म्हाजें रांदून जालें, काण्णां जी आसा पळय न्हू ती मिठाच्या उदकान घालून दवरली. आनी आतां नेक्स्ट काम इन सेन्स हे बटाट जे आसा पळय न्हू ते म्हाका आतां कुकराक लावन घेवपाक जाय. हो पळयात हांगसर म्हाजो धाकटो कुकर. बटाट जे आसा पळय न्हू ते हितून घालून घेता. आतां तुमी म्हणटली आयज तर शुक्रार नॉनवेज खातात, जाल्यार बटाटाचें कितें करता काय म्हणून. म्हाका न्ही बटाटाची तुमच्या वांगडा एक रेसिपी शेअर करपाची आसा. एक रिक्वेस्टेड रेसिपी आसा, खूब दीस जाले. तर ती रेसिपी जी आसा पळय न्हू ती तुमच्या वांगडा हांव मागीर सांजचे न्हू शेअर करतलें. एक्चुअली ती रेसिपी जी आसा पळय न्हू ती स्नॅक रेसिपी. स्नॅक्स जे आमी करता पळय न्हू, टी टायम म्हणात जावं मोदी ब्रंच टायम, अशें ती रेसिपी आसा ती तुमच्या वांगडा हांव शेअर करतलें. पयलीं न्ही हांव कुकर लावन बटाट जे आसा पळय ते उकडून घेता, सो दॅट आमी जेवता म्हणल्यार बीन न्हू हे बरें थंड जावन रावतले. तर हितून आतां हांव घालता उदक थोडेशें, मीठ थोडेशें, आनी हेका न्ही आमकां आतां 2 सिटयो काडूंक जाय. तर आमचें न्ही जेवण जालें. आतां फ्रूट टायम. आनी आयज फ्रूट टायमाक आसा काजू. तुरमणां जी आसा पळय न्हू ती काल तुमकां सांगलेली पळय तुरमणां हाडल्या म्हणून, ती तुरमणां 3. सो ही न्ही आतां हांव कट करून घेता. आनी मस्त असो घमघमीत वास सुटला. तर ही कट करून घेता आनी मागीर दाखयता तुमकां. तर ह्या पळयात तुरमणां जी आसा पळय ती हांवें कट करून घेतल्या. काय ना, जस्ट अशे मोठे मोठेच कुडके केल्या. एक हेजे 3-4 कुडके अशे करून घेतल्या. आनी तेची फाटले देठ जी आसता पळय न्हू ह्या प्रमाणे ही काडून घेतल्या 3ची. आनी हेजे कुडके केले. आतां हितून आमी घालया मीठ, मातशें मीठ मारया, मातशें मिक्स करया. एक हातीन शूट करप आनी एक हातीन काम करप कशेंच जायना. सो मातशें हालून घेता. तर आतां न्ही आमी खावन घेतात. आनी तुमी ह्या वर्साचे काजू खाल्ल्यो, निरो बी पिली तुमी, कमेंट करून सांगात हां. सान हेका पळयात. हॅलो, गॅस मीठ लायला. बरं लागता न्ही. निरो हेजा बेस्ट लागता. निरो तो पोना रोस येता पळय आनी तो हेजेर काजूंक काडटा पळय, हेजेर रोस काडटा पळय तो लास्ट उरता पळय तो निरो, तो हेजा मस्त लागता कळमे वयलो. आनी आमगेर केन्ना येयले न्ही हे चालू आसतलें दीसभर हे, आनी रातचे मागीर IPL मॅच क्रिकेट. तर हे चालूच आसता न्ही TV. सकाळी च्या पित तेन्ना येता आमी. तर आतां न्ही आमी हे खावन घेता आनी मागीर तुमकां थोड्या वेळान मेळटा. आतां न्ही सांजे जाले 4:30 आनी म्हाज्या हातीन आसा कढीपत्ता. जस्ट घेवन येयला. तुमकां जी हांवें सकाळी सांगलें पळय न्ही की रेसिपी दाखयता म्हणून, ती रेसिपी शूट करपाचो टायम जालो.
4:30 जाल्यार टी टायम जालो. म्हाका म्हणपाक लागलो च्या करता का म्हणून. सो म्हटलें तेका मातशें हांव एक रेसिपी शूट करता आनी तुका च्या दिता म्हणून. तर हांगासर न्ही हांवें थोडेशें सामान जें आसा पळय तें काडून दवरलां. सामान इन सेन्स जे बटाट हांवें उकडून घेतलेले पळय ते बटाट एंड ऑल सगळें काडून दवरलां. तर पयलीं सांगता तुमकां की हांव खंयची रेसिपी तुमकां दाखयता ती. तर हे सगळें सामान जें आसा पळय न्हू तें पळोवन तुमकां अंदाज आयलोच आसतलो की हांव न्ही तुमच्या वांगडा आयज बटाट वडा जो आसा पळय न्हू तेजी रेसिपी शेअर करपाची आसा. म्हाका न्ही 2 कमेंट आशिल्ले, चड अशें म्हणना खूब म्हणन, 2च कमेंट आशिल्ले की बटाट वडा जो आसा पळय तेजी रेसिपी दाखय म्हणून. दोन्ही वेगळे वेगळे लोकांचे. तर ती रेसिपी जी आसा पळय ती आयज तुमच्या वांगडा शेअर करता. चड कांय घिजबीज ना, चड कांय त्रास ना, इन अ इजी वे हांव कशें करता पळय न्हू तें तुमकां दाखयता. अशें म्हणना की ऑथेंटीक जावं म्हळ्यार जी एक्चुअल रेसिपी आसा पळय न्हू ती अशी म्हणना, जशें हांव करता इन अ इजी वे तशें तुमच्या वांगडा शेअर करता. हांव न्ही आतां करपाक स्टार्ट करता. तर सगळ्यात पयलीं न्ही आमी हांगासर पिठी जी आसा पळय न्हू ती भिजोवन घेवया. म्हटल्यार पिठी जी आसा पळय ती कालोवन घेता हांव. सो बाकीचें सगळें जाता म्हळ्यार पिठी जी आसा पळय ती बरी फुगतली न्ही म्हाजी. सो ताका लागून पयलीं पिठी जी आसा पळय ती कालोवन घेता. आतां न्ही हितून आमी पयलीं म्हटल्यार घालून घेवया थोडेंशें मीठ, चवी पुरतें तुमचे टेस्टा अकॉर्डिंग हांगासर मीठ घालून घेवपाचें. चड घालपाचें ना कित्याक आमी वडा करता तेकाय बी घालतले न्ही, अशें म्हणून मागीर खारट लागतलें. हांगासर घेता सोडा पावडर. हो जो बारीक चमचो आसा पळय न्हू तो अर्दो चमचो सुमार हांवें हांगासर सोडा पावडर घेतला. थोडोसो 1/4 स्पून इतलो न्ही हांवें हांगासर हळदीचो पावडर घेतला. सो दॅट हळदीच्या पावडरान न्ही कलर मातसो हेजो बरो येता. आनी आतां आमी हें सगळें मिक्स करून घेवया. ड्राय सगळें मिक्स करून घेतल्या उपरांत हांव आतां हितून घालता उदक. उदक जें आसा पळय न्हू तें आमी थोडें थोडें करून घालपाचें. एट अ टायम सगळें घालप ना, मागीर पातळ जाता. सो हो बॅटर जो आसा पळय न्हू तो मातसो दाट असो दवरपाक जाय. नाजाल्यार न्ही वडा जेन्ना आमी फ्राय करता पळय तेन्ना कांयच लागना तांकां, सगळें न्ही मागीर व्हांवूनच वता. सो हे पळयात पिठी जी आसा पळय जी हांवें एकदम अशी दाट दवरल्या. तुमी हांगासर पळोवपाक शकता पळयात एकदम दाट अशी न्ही हांवें हांगासर ही पिठी दवरल्या. धापता आनी मातशें सायडीन दवरता सो दॅट बाकीची आमची सगळी तयारी जाता म्हणसर न्ही पिठी जी आसा पळय ती आमची बरी फुगतली. मागीर जर अशें दिसलें फुगल्या उपरांत की मातशी दाट आसा उदक जाय अशें दिसलें जाल्यार मागीर घालचें. बट सद्याक हांव न्ही अशेंच काडून सायडीन दवरता. तर सगळ्यात पयलीं न्ही हांवें हांगासर एक पॅन जें आसा पळय न्हू तें तापोवपाक दवरलां. पॅन आमचें तापले उपरांत न्ही आमी हितून घालून घेवया थोडेंशें तेल. तर हांवें हांगासर 2 चमचे सुमार न्ही तेल घेतलां. थोडेंशें हांव हांगासर जिरें घालून घेता. ताच्या नंतर सासवां आनी जिरें न्ही तडतडले उपरांत हांव हितून घालता कढीपत्ता, हिंगाचो पावडर घालुया, मातशें न्ही सगळें मिक्स करून घेवया. आनी हांव हितून घालता बारीक चॉप केल्लो कांदो, कांदो मातसो मिक्स केल्या उपरांत आमी हितून घालया ग्रीन चिली. ग्रीन चिली जी आसा पळय न्ही ती तुमी तुमच्या टेस्टाच्या अकॉर्डिंग म्हळ्यार तुमकां कितलें तिखट जाय त्या प्रमाणे घालपाचें. हांवें हांगासर ग्रीन चिली जी आसा पळय न्ही ते 2 घेतल्या. कांदो जो आसा पळय न्ही तो मातसो तळसून घेवया. सामको ब्रावन करपाचो ना, मातसो पिंकीश ब्रावन असो हो आमकां आतां तळसून घेवपाक जाय. तुमी हांगासर पळोवपाक शकता मातसो भाजून घेवपाचो, तळसून घेवपाचो. आतां थोडोसो हळदीचो पावडर, ग्रीन कोरिएंडर, भरपूर अशी न्हू हांव हितून ग्रीन कोरिएंडर घालून घेता. मिक्स करूया आनी आतां आमी हितून न्ही बटाट जो आसा पळय न्हू तो घालया. जे बटाट हांवें उकडून घेतलेले पळय न्हू ते हांवें मातशे मॅश करून घेतल्यात. गॅसाची फ्लेम लो दवरून हें आतां हांव मिक्स करून घेता. सगळें बरें मिक्स जाल्या उपरांत आतां हांव हेजेर वयल्यान घालता थोडेंशें मीठ.
मीठ जे आसा पळय न्हू तें हांवें बटाट उकडटा आसतनाय बी घातलेलें आनी जो आमी बेसन पिठाचो बॅटर केला पळय न्हू तेतून बी घातला. सो तेका लागून हितून न्ही हांवें सामकें थोडें अशें मीठ घालून घेतला. आतां हांव गॅस जो आसा पळय न्हू तो बंद करता. आनी आतां ही जी भाजी आसा पळय न्ही ती खूब गरम आसा. तेजे आतां वडा करपाक गेले न्ही हात सामके भाजतले. सो तेका लागून मातशें एक 5-10 मिनटां ही अशीच दवरून घेता. सो आनी तेदो म्हटल्यार न्ही हांव तेल जें आसा पळय न्ही तें तापत दवरता. तर हें काडून ते गॅसार शिफ्ट करता आनी लोकणें जें आसा पळय न्हू तें तापत दवरता. आनी हेज्यांनी आमी आतां वडा जे आसा पळय ते करून घेवया. मातशें गरम आसा. तुमकां कितली सायज जाय पळय न्हू त्या प्रमाणे करून घेवपाचें. तुमकां जर चड मोठे जाय जाल्यार मोठे करपाचे, बारीक जाय जाल्यार बारीक करपाचे. हांव न्ही ह्या सायजीचे करून घेता. सो ह्या बाकीचे जे आसा पळय ते सगळे करून घेता. वडा जे आसा पळय न्हू ते करून रेडी जाल्ले आसा. सो 12-13 आतां तुमी म्हणटले हे कोणाक केला ल्हान भुरग्याक का म्हणून. तर ना 12 जाल्ले. सो 12 करनात न्ही अशें म्हणून हांवें एक बारीकसो आनी एक्स्ट्रा केलो. तर हे रेडी आसा. आतां आमी बॅटर पळोवया. तर हे पळयात बॅटर. थोडीशी ओली कोथमीर घालून घेता. टोटली न्ही ऑप्शनल, कंपल्सरी ना. तुमकां जाय आवडटा जाल्यार घालपाची. मिक्स करया. आमचें बॅटर जें आसा पळय न्हू तें बी रेडी जालां. तेल बी न्हू आमच्या फाटल्यान तापलेलें आसा. करता तर पयलीं म्हटल्यार न्ही तुमकां दाखयता. हे हांगासर बॅटर आनी हे जे वडा आसा पळय न्हू ते सवकास हितून घालून घेता. सगळें बॅटरान बुडोवन घेवया आनी मागीर न्ही हळुवार एक एक करून हितून सोडून दिवपाचो. हेनी आतां आमी परतून घेवया. गॅसाची फ्लेम जी आसा पळय न्हू ती म्हाजी एकदम लो आसा. तर हे न्ही आतां हांव दोनी वाटेच्यान भाजून घेता. हो पळयात हांगासर पसारो. एक रेसिपी शूट करप म्हणल्यार आयदनां पळयात कितली पडटा ती सगळे. आनी वासार कोण येयला पळय. वास येयलो न्ही. वास घेवपाक येयला. तर हे हांव करून घेता हांगासर. हे पळयात वडा जे आसा पळय न्हू ते मातशे काडून जाल्ले आसा. आनी हांगासर हांव आतां कांदा भजी जी आसा पळय न्हू ती करता. कांदा भजी हेकाच लागून की पिठी जी आशिल्ली पळय न्हू ती उरलेली. म्हणल्यार वडा काडून न्ही पिठी खूब उरली. खूब इन सेन्स थोडी उरली अशी. सो ती वेस्ट करपाक नाका म्हणून हांवें तेजी भजी केली कांदो चिरलो आनी. सो ती घातल्यात. तेच्या पयलीं न्ही हांगासर म्हाजो वडा जो आसा पळय न्हू तो रेडी जाला पळय तो हेका दिवन येता. हो बसला 4:30 बसलेलो. 5:10 जाली. घे रे लायट बी पेटोवप न्ही. तू कसो दिसतलो लोकांक. हां टेस्ट. वडापावाचो गाडो घालपाक शकता हांव. गाडी चलोवंक शकता.
सो हो पळयात बरं झाला मस्त. तर तू खाऊन घे. आज वडापाव करतले म्हटल्यार आमचा पोदेर जो आसा पळय तो लेट येता, 6:15 6:30 सुमार येता. सो त्या पावाक रावून उपयोग ना. तर आतां आमी न्ही वडापाव जो आसा पळय तो एन्जॉय करता. च्या जाय रे, गरमेक च्याच नाका. सो उदकाचे मग जे आसा पळय न्हू, म्हळ्यार उदक जे आसा पळय तो घेवन बसला. तर हांव म्हाजी भजी जी आसा पळय ती टर्न करून येता आनी हांव बीन एक मागीर खाता. भजी जी आसा पळय न्ही ती चालू आसा. एक फर्स्ट पावट घातलेली पळय ती जाली पळय हांगासर. तर हेणे न्ही वडा खाले 2. पुरो खंय ताका आतां. भजी टेस्ट कर. भजी मस्त जाल्या पळय पळोवपाक. कशी जाल्या रे? हो सांगता म्हाका कुल्ल्योशो जाल्या. कुर्रुम कुर्रुम जाता मरे. हॉटेला पासून मेळना. पळय म्हाका कशें बसले जाग्यार मेळटा. पहिले तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ. बेस्ट जाला भजी. आवाज हांगा म्हणल्यार येता. चला तर जी नेक्स्ट भजी घातलेली आसा पळय ती काडून घेता आनी आमी आमचो स्नॅक टायम जो आसा पळय तो एन्जॉय करता. आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां मेळटा आनीक नवो व्हिडिओ घेवन अशें म्हणना, आनीक नवी रेसिपी घेवन. ह्या दिसांक रेसिपी खूब आसा ज्यो म्हाका शूट करून दाखोवपाच्या. रिक्वेस्टेड रेसिपीज आसा खूब अश्यो. मागीर त्यो वाडत वता न्ही, सो ताका लागून पयली रेसिपीज ज्यो आसा पळय ह्या दिसान कंप्लीट करतलें हांव अशें चिंतलां. तर चलात तर फाल्यां मेळया सांजे 6 वरांचेर असोच आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. जर कोणी म्हाज्या चॅनलाचेर नवे आसात जाल्यार चॅनलाक लायक, सबस्क्राईब आणि शेअर करून विसर ना. बाय बाय बाय. फाल्यां मेळया सांजे 6 वरांचेर. तो मेरेन टेक केअर. कॉन्सन्ट्रेशन लेवल. टेक केअर.